म्हारगाय आयज खंय वता थंय एकूच रडप आयकूंक मेळटा. दर एके वस्तूंचें मोल दिसपट्टें वाडत आसा. कितली म्हारगाय रे देवा, संवसार कसो चलतलो आमचो? दीस रात म्हारगाय वाडटा आनी चडटा. सामान्य मनशाक दिसाक 2 फावटी जेवण मेळपाक खूब कश्ट करचे पडटा. दाळ आनी भाज्यो मळबाक तेंकल्यात. खरें म्हणल्यार ही म्हारगाय सामान्य लोकांची फाट मोडून उडयता. आमच्या देशांत ह्या समस्या जायतीं कारणां आसतात. ताचें सगळ्यान व्हडलें कारण म्हणल्यार लोकां कडेन चड पयशे आसल्यान लोक चड खरेदी करतात आनी मागीर उत्पादन पावना, हाका लागून वस्तू म्हारग जातात. आनी दुसरें म्हणल्यार पेट्रोलाचे चड दर वाडले म्हणटकच येरादारी म्हारग जाता. अस्तंते वाटेन फाटोफाट वचूंक आमी बंद करचें आसा आनी आमच्या देशाक केल्लो माल आपणावपाचो खरो प्रयत्न करुया. खरें म्हणल्यार ही एक राष्ट्रीय समस्या. हे खातीर दर एका नागरिकाचें कर्तव्य आसता आपले इत्सेचेर आनी गरजे भायर खर्चाक नियंत्रण दवरप.